पणजे पोन्न्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंगेत तशेंच पाट्यावेल्या स्पेसीस बिल्डिंगेत एनजीटीचो सर्कीट बेंच बसोवंक जागो ना म्हूण सरकारान सोमारा हायकोर्टाक सुनावणे वेळार सांगलें। एनजीटी सर्कीट बेंचा खातीर जागो तयार करपाक कितलो वेळ लागतलो ताची जाप कोर्टान 3 ऑक्टोबर मेरेन सरकारा कडच्यान मागल्या। 12 सप्टेंबराक हायकोर्टान दिल्ले ऑर्डरीत एनजीटीच्या पुणे बेंचाच्या प्रिसायडींग जुईजा कडल्यान गोंयच्यो एनजीटीच्यो केसी दिल्ली व्हरपा विशीं मत मागिल्लें। सोमारा सुनावणे वेळार एडव्होकेट जनरलान ह्या केसीत हायकोर्टान एनजीटीच्या चेअरपर्सना कडच्यान मत मागचें म्हूण हायकोर्टाचे नजरेक हाडून दिलें। ते प्रमाण हायकोर्टान 12 सप्टेंबराच्या ऑर्डरीत दुरुस्ती केली। आतां एनजीटीच्या अध्यक्षा कडच्यान गोंयांत एनजीटी सर्कीट बेंच बसोवपा विशीं कोर्टान मत मागलां। हायकोर्टाचो रोख पळयल्यार सरकाराची एनजीटीचे गोवा सर्कीट बेंचांतल्यान सध्या तरी सुटका ना। सरकार का कू करता, मात कोर्टान विशय लावन धरला। एनजीटीच्या अध्यक्षाचे जापेचेर विशय एक वेळ मेकळो जावं येता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।